गोंयभर मनयले गुरुपौर्णिमेचे सुवाळे। हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता आपलें आरोग्य निरोगी दवरपा लागून भायल्यान तशेंच भितरल्यान रेगुलर योगाभ्यास हो चालू दवरचो, जेणे करून आमचे भितरली नॅगेटिविटी ना जातली, आमचे भितर पॉझिटिविटी वाडटली, आमचा ओरा वाडटलो, आमची आध्यात्मीक उन्नती जातली। सूर्य नमस्कार आसा, विविध रोगानुसार आसना आसा, ब्रिथींग एक्सरसाइज आसा, मेंटल एक्सरसाइज आसा, हे सगळें करीत तर आमचो आरोग्य बरें उरतलें। रेगुलर न चुकता सकाळ फुडें सगळ्यांनी योगा करचो। गुरुपौर्णिमेची परत एकदा हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता। एक वर्ष पूर्ण ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी दुसरी वर्स स्टार्ट जाल्लें आसा, तेन्ना तुमचे सगळ्या कडेन मागता तुमी अशें डेली योगा घेवचे आनी तुमचें आरोग्य बरें सुदृढ दवरचें आनी सगळ्या दुयेंसां पासून तुमी पयस रावचे। तशेंच हांव आमचे योग गुरू जे हांगा आसात, आमचे दिनेश सर, तांकां देवा कडेन मागता तांकां बरें आयुश्य दिवचें, बरें आरोग्य दिवचें आनी तांकांय अशी आमकां बरी करून शिकोवपाची बरी तशी दिवची। जवळ 10-15 वर्सां सतत ह्या क्षेत्रांत काम करता विद्यार्थ्यांक करीत आसता। गुरुपौर्णिमेचे निमित्त साधून आमी एक तांचो बारीकसो सन्मान करपाक पळयता। तशेंच मुख्यमंत्र्यान गुरुपौर्णिमाच्या दिसा निमतान पद्मश्री जयतीवंत स्वामी ब्रह्मेश्वरानंदाक भेट दिली। आज प्रमोदजी सावंत कधी नाही ते आम्हा गोमंतकीयांसाठी भूषणावर वाटतं की सनातन धर्मासाठी, हिंदू धर्मासाठी एक पाऊल पुढं टाकून समाजासाठी काम करताना दिसतं। तेच काम जे आहे ते डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी न कोणाला घाबरता, न कोणाची पिशाद राखता सनातन संस्थेचे गोंयभर फोंड्यां, म्हापशां, पर्वरे, मडगांव अशा 6 सुवातांनी गुरुपौर्णिमा सुवाळे जाले। एक प्रकारचे एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक आणि एक दायज जे आसा ते व्यवस्थित सांबाळपाचें काम हे समर्थन परिवार करता। तांकां शुभेच्छा। आयच्या गुरुपौर्णिमाच्या दिसा सगळ्यांक गुरुपौर्णिमाचे शुभेच्छा। आणि आयजूच आमी फ्रॉम मॉर्निंग आमी सवय गांवांनी आमचे गुरू तांकां भेट केल्या, त्यांचे फेलिसिटेटूय केल्या। स्टुडंट हे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हे टॉप 3 येता त्यांचे आमी फेलिसिटेशन करता। आणि ही परंपरा आमची जायती वर्सां जाली स्वामी मठान सुरू आसा। तशेंच आज झाडांचोय कार्यक्रम केल्लो आसा। पर्यावरणाचे दृश्टीन पळोवंक जाल्यार आज पळोवंक झाड हे भरपूर इम्पॉर्टंट आसा लावप, म्हणून आमी एवरी इयर त्याच दिसा झाडांचोय कार्यक्रम करता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।